समोर सर्व आम्ही एकठांय जाण्या भक्तीन आणि मना उतार हे आयकोन आमका समर्पण पवित्र बलिदाना या गव्या सर एका साड्या उल्हासून प्रिय देवा गयानानी अर्घा दिव्या ताणे केल्या सरकारा या गव्या सरियेका साड्या उल्हासून प्रिय देवा गीता गयानानी अर्घा दिव्या ताणे केल्या सरकारा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना मोगाचो येवकार मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या बरी आसात. देवदीन थॉमस पत्रावोच्या आत्म्या बसोद मीस पेटयता. विक्टर पत्राव आनी कुटाम मदर तेरेजा वाडो. देवदीन प्रिसिला लोबोच्या आत्म्या बसोद मीस पेटयता. डेन्झिल मस्करनस दुबय. देवदीन जोझेफ मस्करनाच्या आत्म्या बसोद मीस पेटयता. डेन्झिल मस्करनस दुबय. देवदीन रोझारियो आनी पावलीन मोंतेरोच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता. डेन्झेल मस्करनस दुबय. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवां मागणी जे कितें घेवन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आमी हाजर आसा सकड सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सोमयाची मजत करपा आमी मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो, आज आमी मंगलोर देसेसीन क्रिस्ती एकवटाचो आयतार संभ्रमता. आयची देवस्तुती तशेंच जागतीक क्रिस्ती एकवटाचो संदेश आमी एकवटाचे आतेरां जावंक आपोवणें दितात. देवाच्या आपोवणे विने मिसाव ना आनी मिसावा वावरा विने एकवट रुता करूंक जायना. एकवटाचो मात्र आमी संवसारार एका निजा देवाक खरी साक्ष दिवेत. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सकडांनी सांगाता येवंक देव आज आमकां आपयता आसता. तस एकवट वेगवेगळ्या सभामध्ये आसो म्हणून ह्या देवस्तुती वेळी देवा लागीं मागया. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो, सोमयाचे मागणे बापा ते सोमेस्त एक जावं. आज आमचे मागणे तेंच जावन आसा. पवीस सभेतावन वांटे वांटे जावन पयस गेल्ल्या सकड सभा सांगाता येवन क्रिस्ताच्या एकवटांत आसच्या खातीर आनी सांगाता मेळोन सोमयाक साक्ष जावं जियोवच्या खातीर मागोवंक आज आमकां विशेश तरान आपोवणें आसा. आज तावन मुकलो एक हप्तो क्रिस्ती एकवटा खातीर मागचो तो हप्तो जावन आसा. ते देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आख्या पवीस सभा एक सोमया थंय एकवटूंक आनी त्या सोमयाक जिवंत क्रिस्ताक साक्ष दिवंक जायसली कृपा सोमी हर एकल्याक फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेता आसतना आमी हर एकली ना फावो पातकी म्हणल्यार आमी वळखून एकवटाच्या विरोध आमी गेल्लेल्या खातीर जावं आमच्या कुटुंबांत आमच्या क्रिस्ती भावार्थांत तशेंच आमच्या बोवारी तो एकवट सांबाळूंक आमी सुकोवन पडलेल्या खातीर देवा लागीं एकामेका लागीं आमी बोगसाने मागया आनी नितळ काळजान ह्या बलिदानाक आमी आयती जावया. पातकाची दूख उतरांनी वसान सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर्पदा देवाक आनमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मोनान चिंतून हांव सरून
वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवडा अपराध. त्या बसून बगयन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी आमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पाव. आमेन. सौम्या काकुटकर, सौम्या काकुटकर, क्रिस्ता काकुटकर, क्रिस्ता काकुटकर, सौम्या काकुटकर, सौम्या काकुटकर. महिमा देवा मुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया, सर्पवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकण्यास पुता. सौम्या देवा देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्ग आनी संवसारांतून सुसलयताय तुजे परजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सरेस्परान म्हाका म्हणले, इस्रायला तूं म्हजो सेवक, तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण आतां सरेस्पर उलयला. जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत आकारलो. सरेस्पराच्या दोल्या मुखार म्हाका मान मेल्लो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजे बोल. ताणें म्हणलें, फकत जाकोबाच्या कुलयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सोडून पृथ्वेच्या सिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचे उतरे. तुझी खुशी करू
आवयता सर्वेश्वरा આપણે तुझी खुशी करू हवे ता सर्वेश्वरा आशीम नाशीम सर्वेश्वराची वाटां पळयतलो ताणें मुजेर बागोवन दीस घाली म्हज्या उल्या कान दिले एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घाला आमच्या देवाचें किर्तन तें આપણે तुझी खुशी करू हवे ता सर्वेश्वरा यज्ञांनी भेटवणे तुका नाका जाली पूण तुझ्या उतरा मुझे काणूक ते केले ओम आनी दोश पर्यार बलयो तुवें मागोंक नाय तेन्ना आपले हांव येता म्हणलें हांवें तुझी खुशी करू हवे ता सर्वेश्वरा आपले तुझी खुशी करू हवे ता सर्वेश्वरा सांत पावलून कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्त धर्मदूत जावं आपयल्या त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंतांत आसलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सोवे पवित्र जाल्ल्यांक आनी सर्व सुवातांनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे तांच्या आनी आमच्या धनियाचे नांव उलो मारतेल्या सट्टा संगता आपणाचो लोक जावं आपयल्ल्यान तांकां बरोवचें देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो देवाचे उतार हें देवाचे उपकार हालेलुया 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 शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्या देवाची भुरगीं जावचे हाक ताणें दिले हालेलुया 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 सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या दुसऱ्या दिसा आपणासशी येतेल्या जेजूक पळोवन जुआन म्हळें पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती म्हजे उपरांत येता तो एकलो तो म्हजे आदीं आसलोलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता म्हूण हांवें म्हणलें तें आचेच विशांत तो कोण म्हूण हांव सुने नासलो पूण ताका इस्रायलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां आनी उपरांत ही साक्ष दिवन तो म्हणालो पवित्र आत्मा पारव्याच्या रुपार सर्गींत हांव देंवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो तो कोण म्हूण हांव नेनासलो पूण जाचेर पवित्र आत्मा देंवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय तसो पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें हांवें तें देखलें आनी वस्तू देवाचो पूत म्हूण हांव साक्ष दितां
देवाचे उतार हे वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, सद्या काळाच्या दुसऱ्या आयताराची देवस्तुती तशेंच क्रिस्ती एकवटाचो आयतार आज आमी संभ्रमता. आनी ह्या दोरत्या संभ्रमाक ह्या देवा मंदिरांत आमी आसा वाचता. आयची वाचपां आमी आयकली. थोडो वेळ ह्या वाचपा संगी आमी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. मोगचेनो एका सुवातेचेर दोग बाबा वासरले, मोगान सरले. तांच्या सुवातेचेर बापायन दिल्ल्या त्या जाग्याचेर कृशी करनासरले. एकामेकाची कृषिकाची हातेरां आदल बदल करण, एकामेकाक कुमो करण मोगान ते आसले. पूण तांचे मदें एक औचित्य म्हणल्या बरी झगडें जालें, उलोवणें बंद जालें, वांटे पांटे जाले आनी दोन कुटुंबां मदें दोन दोरे उबे जाले मोगाचे न्हू. आनी तांगेर ना त्या भावान ह्या भावाक येवंक ना, मदें दोन दोरे आड जावंक पावले. आनी असल्या परिस्थितींत नासतना आयिल्ल्या गेल्ल्या कडेन हे बाबाव एकामेका विशयान दुरसोंक लागले, पुरपुरूंक लागले, वायट उलोवंक लागले. आनी एक व्यक्ती ह्या दोनी घरांक भेट दितलो. ह्या दोनी बाबावांनी सांगलें तो आयकतलो, पूण वगीच आसलो. पूण एक दीस त्या व्यक्तीक बगलें आपणें कांय पुणी तरी करीचें. ह्या दोगा बाबा मदें आसलो तो राग उणें जाय परत तांणी एकवडा जाय. आनी त्या देखून एका बाबा लागीं तो वेता आनी म्हणटा, तूं केन्नाय तुज्या बाबा विशयान वायट उलयताय, पाडत उलयताय, पूण तो पळय तुज्या विशयान कितलें बरें उलयता, कितलें बरें चिंता. तुज्या घरा कुशी पळोवन केदाळय तो दुखां गळयता. हांवें कित्याक ताका दुखयलें म्हणलें तर सुरसुरे बगता. आनी अशें एका बाबा कडेन उलयलो. आनी एका बाबाच्या घरा वेता आनी थंयसर वचून तेंत सांगता, तूं कित्याक ताजे विशयान पाड उलयताय. तो भाव आसा पळय तुजे विशयान कितलें बरें चिंता, कितलें बरें उलयता. तुज्या घरा कुशी पळोवन तो केदाळय दुखां वळयता, रडता आनी तुजे विशयान तो बरें चिंता म्हणून. आनी अशें हर एक फावटी ह्या दोगी बाबांच्या घरांक भेट दिल्लेल्या वेळार दोगांय विशयान तो तुजे विशयान बरें उलयता आनी एकल्याडे तो तुजे विशयान बरें उलयता हेंत सांगोंक लागलो. आनी निमाणें एक दीस वचून एका भावा कडेन म्हणटा, हाळे तुज्या भावाक पुरो जालें गे, ताका रावोंक जायना. तरी पूण तो म्हणटा, तसो दोरो ताणें बांदलो कसलोन घालता गे आनी परत तूं काडताय दोरो ना तें ताका वणना गे, पूण तुजे कडेन उलोवंक आशे येता, तुजे कडेन परत एकवटोवंक आशे येता म्हणून. तेन्ना तूं तार वचून आनी एका बाबा कडेन सांगता, हाळे ताका तुजे कडेन उलयनासतना रावोंक जायना गे. आनी त्या देखून ताणें दोरो परतोवंक चिंतला, परत तुजे कडेन उलय जे मोगान जिये जय म्हण तो आश येता. तूं दोरो परती वा परतीना जावं पूण तो परतीता म्हणटा. आनी एक दीस दोगी बाबाव तांणी बांदिल्ले दोरे परतोवंक निर्धार करतात. आनी तो दीस एकच दीस जावन आसलो. आनी वो भाव आनी बांदिल्लो दोरो परतीता, तो भाव ताणें बांदिल्लो दोरो परतीता. आनी एकामेकाक पळयतात, एकामेकाच्या दोळ्यांतल्यान दुखां वालतात, एकामेकाक लागीं सरतात, एकामेकाक पोटलोवन धरतात आनी रडतात मोगाचे न्हू. आनी परत एकवटात आनी एका मोनाचे काळजाचे जावन परत त्या एकवटान जियोंक ते फुडें सरतात. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हे दोग बाबाव सांगाता येय जाल्यार कारण तो व्यक्ती ताणें तांचे सांगाता मेळून वायट उलयलें जाल्यार, खोटें उलयलें जाल्यार आनी ताणें प्रयत्न करिनातलें जाल्यार ह्या बाबाव मदें राग आनीकी सोरतो, आनीकी वांटेपणे चड जाते आनी केन्नाय तें सांगाता येते ना. पूण ताणें एक उपाय केल्ल्यान दोगांय विशयान दोगांय बाबां कडेन वचून दोगी तुमच्या विशयान बरें उलयतात म्हणलें सांगिल्ल्या विशयान सांगिल्ल्या वरवीं तांचें थंय मन परिवर्तन जालें आनी सांगाता येवंक तें साध्य जालें. आनी त्या लागून ह्या दोग बाबां मदें सांगाता येवंक कारण जाल्लो तो व्यक्ती, तो एक सांको जावंक पावलो ह्या दोगां बाबां मदें आनी तांकां सांगात हाडटा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, 2025 वर्सां आदीं त्याच उद्देशान देव मनीस जालो, इम्मानुएल जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो. आनी ताचो उद्देश जावन आसा सगळ्या संवसाराक, सगळ्या लोकांक एकवटीत दवरचें, एका
जशें एका कोंबयेच्या पाकाट्या बंदा तिची पिलां एक व्हरतात त्या भशेन आपणाच्या सगळ्या भुरग्यांक एकवटीत करच्या त्या उद्देशान देव मनीस जालो, मनशा मदें आयिल्लो मोगाच्यान. आनी त्या देखून तूं जेजून म्हणलें उतरां बापा ते सोमेस्त एक जावं हें जेजूचें मागणें जावन आसलो. आनी निमाणें ताणें आशिल्लें थंयच व संवसार सांडून येताना बापा ते सकड एक जावन आसूं दी, सकता एकवटान जियों दी म्हणली ताची आशा जावन आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज वो पात्र जेजून खेळिल्लो त्या व्यक्तीन खेळिल्लो आज आमी हरियेकल्यांनी खेळोंक आसा मोगाचें न्हू. आमी आमचे मदें एकवटा खातीर पवित्र सभा मदल्या एकवटा खातीर आमी निरंतरी वावर करूंक आसा. आनी त्या मरीपात आमी सांको बांदूंक आसा, दोरे न्ही मोगाचें न्हू. दोरे बांदलेले आमी मोडूंक आसात, सांके आमी बांदूंक आसात. धर्मा मदें सभा मदें मनशा मदें आमी सांको बांदूंक आसात. आनी आमचे थंय एक मन एक काळी जायजे आनी असलो एकवट वृथा करूंक आमी हरियेकल्यांनी आमी प्रयत्न करचे मोगाचें न्हू. आयच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवाद्या मरीपात सर्वेस्पर आपल्या सेवकाचें मिसांव कित्या खातीर देवाचो सेवक ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हण कळयता. न्हय केवल इस्रायल प्रजेक सांगत हाडूंक आनी न्हय केवल तांच्या बसयलेल्या गांवाक परत तांकां लागीं हाडूंक, बगार न्हय मोगाचें न्हू, बगार ताचे बराबर पृथ्वेच्या सिमा पर्यान सर्वेस्पराची सोडवण कळीत करच्याक, राष्ट्रांचो उजवाड जावच्याक आपयिल्ले मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून देवाचो सेवक ह्या संवसाराक आयिल्लो न्हय केवल इस्रायल कुळये खातीर तांकां सांगत हाडच्या खातीर, बदलाक पृथ्वेच्या कोनशातावन कोनशा पर्यंत मोगाचें न्हू सगळ्यांक एक उजवाड जावंक, सगळ्यांक एकवटीत करच्या खातीर. आनी त्या देखून तूं जेजून म्हणलें संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगता आसा. हांवें वावर केला आनी तो वावर तुमी करता आसतना हांवूय तुमच्या सांगता आसा म्हणून सोमयान म्हणलें. आनी ताच्या मिसावाची टार्गेट मोगाचें न्हू देवाच्या आख्या भुरग्यांचो एकवट, सकट ताच्या भुरग्यांनी एकवटीत जायजे आपल्या लोकांतावन आराम करून संवसाराच्या परता पर्यंत एकवटाचो सांको बांदूय जाय म्हणलें ताची आशा जावन आसलें मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून पवित्र स्नान घेवन पवित्र सभेचे सांदे जाल्ल्या आमचे हरियेकल्याचे मिसांव टार्गेट तेंत जावन आसा मोगाचें न्हू, दुसरें खंयचेंय ना. त्या देखून पयलें आपल्या मदें आमचे मदें आमच्या वाड्यांत आमच्या बिरगजेंत आमच्या शेजारा आमचे मदें एकवट आनी मुंदरसून देवाच्या सर्व लोकांचो एकवट तो आमचो उद्देश मोगाचें न्हू. ते आमची टार्गेट जावन आसा. त्या देखून एक गवळी आनी एक हिंड देवाचें राज म्हळ्यार हेंच मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून ह्या एकवटाच्या मिसावांत हांव कितल्या मट्टाक देवाचो सेवक जावंक आशेता हें आमी आमकांत विचारचें. जेजू देवाचो सेवक जालो आनी हें मिसांव करूंक ह्या संवसाराक तो आयिल्लो मोगाचें न्हू. हेच्या दुसऱ्या वाचपांत सांबावलो कोरिंतकारांक बरोवन आपणे देवाच्या कुशे प्रमाणे क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपोवणे लाभलोलो म्हूण वळखून घेता. मात्र न्हय, सर्व सुवातेनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें नांव उलो मारतेल्या सगळ्यां सांगता आपणाचो लोक जावंक आपयल्यांत त्या कोरिंतकारांक उद्देशून म्हळ्यार सगळे लोकां सांगता एकवटीत जावच्याक कोरिंतकारांक आपयलां. आनी त्या देखून सांबावलो ह्या कोरिंतकारांक हें पत्र बरयता आनी तांकां आपोवणें दिता एकवटान जियो मोगाचें न्हू. त्या देखून क्रिस्ताच्या ह्या उतरांनी क्रिस्ताच्या नांवान देवाच्या लोकांक सांगत हाडला म्हणलें सत आटापूण आसा. क्रिस्ती एकवटाची सोबा हीच. देवाचो लोक म्हळ्यार क्रिस्ता सोडवणदाराच्या नांवान सांगता आयिल्लेली परजा मोगाचें न्हू. त्या देखून आज आमी पळयता क्रिस्ताची परजा म्हळ्यार क्रिस्तांवां मात न्ही मोगाचें न्हू. जी कोण क्रिस्ताचेर फाती येता विश्वास दवरता. त्या देखून आमी उत्तर भारताक गेल्यार क्रिस्त भक्तां म्हणलें क्रिस्ताचे फाती येवचे जायतो लोक आसा मोगाचें न्हू. ह्या सगळ लोकांचो एकवट मोगाचें न्हू आनी हांकां सांगत हाडचें. त्या देखून सांबावलो केवल ताणें वावर केल्लो जू देवांक मात्र न्ही मोगाचें न्हू, जेंतिल्यांक आनी तांकांय पवित्र सभेंत जागो आसा म्हणून ताणें दाखोवन दिल्लें आनी तांकां सांगत हाडूंक ताचो जीव जोरोवन ताणें वावर केल्लो आसा मोगाचें न्हू. आनी ह्या एकवटा खातीर वावुरलेलो सांबावलो जावन आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार
जुआंव बाप्तिस्त जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवचे ते आमी आयच्या वांजेलान आमी पळयता. जेजूची वळख ताच्या सेसांक दिता आनी म्हणटा आळे ही देवाची शेळी, ही देवाची शेळी संवसाराक आयिल्ल्या आनी ह्या शेळयेचें मिसांव कितें गे म्हणलें आनी तो उगडापें करता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आनी जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ली देवाची शेळी मोगाचें न्हू, ताचें मिसांव जावन सकड लोकांक सांगत हाडूंक वावर करता मात्र न्ही, शेकी त्या कुर्साचेर आपणाचें रगत वारोवन सगळ्या मनशा कुळाक एक गवळ्या काल एक हिंड जावन हाडच्या खातीर आपणाच्या जिविताचें त्याग साक्रिफीस केल्लो खरी देवाची ती शेळी जावन आसा मोगाचें न्हू. आनी त्या मारिफात जें कितें आदी मागा आयच्या पयल्या वाचवान आमी आयकल्लें, इजाया प्रवाद्यान प्रवाद केल्लें तें जेजू क्रिस्ता मारिफात ह्या संवसारांत पूर्ण जालें मोगाचें न्हू. आनी जेजू तसल्या एकवटा खातीर वावर केलो मोगाळ भवन आनी भयणीनो. तर आज आमी क्रिस्ती एकवटाचो आयतार आचरण करतना आनी आस्तावन 25 तारखे पर्यंत क्रिस्ती एकवटा खातीर आमी मागता आसतना मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आख्ख्या संवसारार आमी नदर घाल्यार 4,500 चड पवी सभा आसात मोगाचें. काथोलीक पवी सभा एक जावंक पुरो, पूण उरिल्ल्यो 4,500 जागी दुसऱ्यो पवी सभा आसात मोगाचें न्हू. वांटे पांटे जावन गेल्यात. कित्या खातीर वांटे पांटे जाल्यात? आज आमच्याच स्वार्था खातीर मोगाचें न्हू, हरी एकल्याच्या स्वार्था खातीर वांटे पाटे जावन पवी सभा बेसान जाल्या मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून आमी आज मागचें सगळ्यांनी सांगता येवन एकवट दाखोवच्या खातीर, एका मनाची आनी एका काळजाची जावन सांगता एकवटाच्या खातीर परत मोगाळ भवन आनी भयणीनो, काथोलीक पवी सभा जावन सकड सांगता एक जावनचें ना जावंक पुरो मोगाचें न्हू. पूण आमचे थंय तो एकवट आसूंक जाय. आमी सगळ्यांक क्रिस्ताची पाटलाव धरा. त्या देखून आमचे थंय एक सामान्य ध्येय दवरून आमी एकामेकाच्या वावरांत सांगता ये जाय, एकामेकाच्या मिसावांत आमी सांगता ये जाय. आनी त्या मारिफात सोम्याची मिस्तीक कूड आमी बांदून हाडूंक प्रयत्न कर जाय म्हणलें तें चिंताप आसा मोगाचें न्हू. कित्याक क्रिस्तवाचो एकवट म्हळ्यार आमची एक वन पवित्र होली अपोस्टोलीक आनी कॅथोलीक अस्मिताय विसरनासतना आमची पवी सभा तसली जावन आसा. त्या देखून हे अस्मिताय आमी विसरनासतना मागण्यांत सामुहीक गरजांनी तशें काथोलीक पवी सभेचे शिफारस आसच्या जराल सामान्य बरेपणाच्या संगतींनी क्रिस्ताच्या नांवान सांगता मेळचें आनी देवाच्या राजाक साक्ष दिवचें अशें केल्ल्या वरवीं एकवटाच्या मिसावांत आमी देवाचे सेवाक जाता. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी विविध पवित्र सभाच्या सानांनी आनी सगळ्यांनी आमी सांगता येवन मागणें करी जाय, सांगता आमी वावर करी जाय आनी आमचे थंय एक सांगता ध्येय दवरून आमी वावर करी जाय मोगाचें न्हू. ह्या खातीर आज आमकां आपोवणें आसा मोगाचें न्हू. काथोलीक पवी सभेचेर आमी नदर घाली जाल्यार दुसऱ्या वातिकान विश्व सभे उपरांत पवित्र सभेंत असले चिंताप भितर सरले मोगाचें न्हू. आनी पवित्र सभेच्या एकवटा खातीर मागणें सरूंक जाय. त्या देखून आमी म्हणटा आतां काथोलीक पवी सभेंत युनिटी ऑक्टेव क्रिस्ती एकवटाचो हप्तो हे संभ्रमतात. हे काथोलीक पवी सभेन काडिल्लें एक मेट सगळ्यांच्या एकवटा खातीर सगळ्यांनी सांगता येवन प्रत्येक जावन मागण्यांत आनी थोड्या बऱ्या खर कामांनी सांगता मेळचे खातीर मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी त्या देखून आमच्या मंगळूर आमी पळयता मँगलोर क्रिश्चन कावन्सील म्हणलें आसा आनी हातूंत सकड विविध सभांचे सांदे आसात मोगाचें न्हू. आनी आमच्या कर्नाटकाच्या लेवलार ऑल कर्नाटका युनायटेड क्रिश्चन फोरम फॉर ह्युमन रायट्स म्हणलें आसा आनी हातूंत ही सकड सभेंचे पवित्र सभाचे सांदे आसात मोगाचें न्हू. आनी सांगता येवन एक ध्येय एक उद्देश दवरून सांगता वावर करतात मोगाचें न्हू. अशें सांगता वावर केल्ल्या वरवीं आमचे मदें एकवट वाडटा आनी सरता. आमी एका मनाचें काळजाचें जावन सोमयाक साक्ष दिवंक शकतले हांव त्या जुआंव बाप्तिस्ता बरी. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हो क्रिस्ती एकवटाचो आयताराज आमी संभ्रमतना मुखलो सगळो हप्तो क्रिस्ती एकवटाचो हप्तो जावन आमी आचरण करतना मोगाळ भवन आनी भयणीनो, पयलें आमी जावन करियेत जाल्लें
पयिल्लें काम जावन आसा मागणें. ह्या सगळ्या आपत्यांत मोगाच्यान क्रिस्ती एकवटा खातीर आमी मागया. आमी सक्कड एका क्रिस्ताच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे म्हणल्यार आमी वळखून आमी सक्कड पवीस सभां खातीर पवीस सभेच्या एकवटा खातीर आमी मागया मोगाच्यान. असलें बरें मन आमचें तें आमी दाखोवया. दुसरें, आमच्या कातोलीक पवीस सभेंत आमचो एकवटो आमी घट करया मोगाच्यान. आमच्या मदें आमी एकामेकाचे पांय ओडचे नाका, आमी एकामेकाचे नाश करचे नाका आनी आमची पवीस सभा वांटे पांटे जावं आमी कारण जावचें नाका मोगाच्यान. जशें हांवें तें घडीत सांगलें, जशें सोमियाचो देवाचो सेवाक जेजू आयलो एकवटा खातीर वावरलो आनी त्या व्यक्तीन त्या दोगा बाबा मदें एकवट हाडच्या खातीर वावरलो. आज हांवें देवाचो सेवाक जावन मोगाच्यान हांवें देवाचो सेवाक जावन हांवें त्या एकवटा खातीर वावर करचें. पयलें म्हज्या भावा भयणी मदें एकवट, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या शेजारा, म्हज्या पिरगजेन, म्हज्या एकवटा खातीर हांवें वावर करूंक जाय. हें म्हजें मिसांव देवाचो सेवाक जावं म्हजो वावर म्हणलें हांवें समजूंक जाय मोगाल भावन आनी भयणीनो. आनी ताचे उपरांत आमच्या बोवारी आसच्या इतर पवीस सभा सांगाता आमी साळावळ दवरी जाय. आमी एकामेकाक सांगाता आमी मेळा जाय, सांगाता आमी मागणें करूंक आमी प्रयत्न कर जाय मोगाच्यान. हांगासर आमी गेल्या त्या वर्सा हांगासर सक्कड पवीस सभेक सांगातान मागणें केल्लें, मागणें आसा केल्लें. आनी आमी हर एक वर्सा क्रिस्मसा वेळार आमचे प्रोटेस्टंट भाव आळे अंगडी थंयसर हे क्रिस्मस कार्यक्रम मांडून येतात. आमी थंय येता, सांगाता मेळटा मोगाच्यान, सांगाता मागता, सांगाता त्या कार्यक्रमांत आमी वांटेली जाता आनी हो एकवट आमी बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करता. हें आमी करूंक आसा, असलें मेट आमी करूंक आसा मोगाच्यान. आनी तिसरें आमचें मिसांव जावन आसा आमी देवाच्या शेळयेक साक्ष जाय जाय मोगाच्यान. जशें जुआंव बाप्तिस्तान म्हळें आळे ही देवाची शेळी आज आमच्या जिविता मारिपात आमच्या उतरां करण्यांनी त्या देवाच्या शेळयेची वळख आक्रिस्तांव भावंडांक आमच्या बोवारी दी जाय आनी तांकांय क्रिस्ताचे भक्त जावन क्रिस्ताचो मोग क्रिस्ताचेर पातयेनी आनी क्रिस्ता ते हाडूंक आमी प्रयत्न करचे मोगाच्यान. हे आमचें मिसांव जावन आसा. तर आज हे मिसाचें बलिदान भेटयतना तेत देवाच्या सेवाकाक जेजू क्रिस्ताक आमी भेटया, आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण करया आनी असल्या एकवटा खातीर वावरूंक आमकां कृपा दी. बरें मन आमचें थंय रस म्हणून तेचो सोमया कडेन मागून सोमयाची कृपा आमी जोन घेवया. आमीन. मोगाच्यान उबे रावया. आख्या कातोलीक पवीस सभेंतय आमचो एकवट पासारून आमचो भावार्थ सांगात आमी परगट करया. एकाच देवाक सत मानता, सर्पद्वेदार बापतो, सर्ग आनी प्रितमेचो, दिसत्या आनी नान दिसत्या सर्वस्तुचो रचणार आनी एका सोमया जेजो क्रिस्ता सत मानता, देवाचो एकलोच पुतो, सर काळा दे बापातावन सलमाला, देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजलो करो दे, तो देवातावन जल्माला ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैंबाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या, आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडोने बसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी हांव कामरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पावस वेळा ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मोरान सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवान जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनशेवर वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रसवडके शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता, ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तावनीत जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदतावरी स्थापलेले देवसभेक सत मानता, पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवानपणा आनी ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमी सर्व जेजू क्रिस्ताच्या मिस्तीक कुडीचे आमी सांदे जावन आसा. जेजून म्हळा बापा ती समेस्त एक जावं. तर आमी आज त्या जेजू सांगाता मेळया, बापाक उलो मारया. आमा समेस्तांच्या एकवटा खातीर सक्कड पवीस सभेच्या एकवटा खातीर ह्या घडये आमी विशेष तरान मागया. सर्गींच्या बापाक पवित्र सभेच्या वडिलांनी तशेंच सर्व लायक बावत्यांनी
आपणाक एकवटोवच्या मिसावान देवाचे सेवेक म्हूण समजून घेवन सगळ्यांक भाऊ भयणी परी लेखून एकवटोवचे देखी मारिफात संवसारांत तुज्या राजाचे हातेर जावंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशांत आनी आख्ख्या संवसारार जाती खातीर धर्म मदलो भेदभाव उणो जावन मोगा एकवटान एकामेकाच्या हक्का खातीर वावरचे उदारपण सडय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेत हांव वांटे फाटे जावन पयस गेल्ल्या भावा भयणीक आमी समजून घेवन मागण्या आनी सेवे मारिफात एकवट कुशेन प्रेरीत करच्याक आमकां आदर दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी तशें वावर तळार एकवट सडय एकामेकाचे उणेपण आमी समजून घेवन एकवटांक आडवेचे सक्कड पयस करूंक पवित्रत्मेच्या देण्यांनी फळांनी आमकां बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक तशें युवजनाक शिकपांत जैत दी आनी बरो फुडार लाभय. वडिलांक काल जावन समाजीक उपकारीचे जावन क्रिस्तीचे गुणांनी आनी दैवीक जाणवयेन तांणी वाडोवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकर्तेस्ताच्या मेजा भोंवती जल्माल्ल्या आमकां आनी गांवां परगांवांनी आमच्या कुटुंबाच्या तशें पिरगजेच्या सर संद्यांक राखून सांबाळवर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बरो आमचे दोळे धांपिया. आमची वैयक्तीक मागणी ते सवां सक्कड बापाक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबाच्या एकवटा खातीर आमी मागया. गांवांत परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर आमच्या कुटुंबान कितेंय सोडून आसा एकवटाक विरोध वेचें कितेंय घडलां घडता तें सगळें भरती जावन आमच्या कुटुंबाचो एकवट थीर जावच्या खातीर मागया. आमच्या वाड्यांनी आमी सगळ्यां भाव आनी भयण म्हणलें तें मतीन दवन वाड्याच्या एकवटा खातीर एका मनाची एका काळजाची जावन सांगाता आमी कुटुंबां जियोवन त्या देवाच्या शेळयेक आमच्या वाड्यांत साक्ष दिवंक आमी करपा मागया. जशें पिरगजेन ती एक गवळी याजाक पिरगज याजाक ताच्या बाबा आमी सगळ्यां देवाच्यो शेळयो आमी म्हणलें वळखून आमी एक हिंड जावन जियोंक आमचें थंय बरें मन आनी त्या दिशेन आमी वावर करूंक बरें मन आमकां दी म्हूण आमी मागया. कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हूण बघता तसल्या खातीर आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजूक देवाचो सेवक जावन सगळ्या परजांक उजवाड कसो जावन तुवें ह्या संवसारांत धाडलोय आनी तुज्या पुतान सगळ्यांक ती बरी काबार परगटून एका गवळ्या खाल एक हिंड जावन सांगत हाडलें. ह्या वर्त्या देण्या खातीर आज आमी तुका अर्घ दिताना येस देवाच्या सेवकाची आमी देख घेवन आमी तेंचो मिसांव जारी करूंक एका दिसा वावर करूंक आमकां तुजो आदार दी. आमकांय एका मनाची एका काळजाची तूं कर. आज आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे. तुज्या कुशे मना प्रमाणे आमकां कितें गरज आसा तूं लाभय. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या स्वीकार करून बाबा मोगार म्हज्या धन्या. हरी आमचे मागून तुका दिता सर्वस म्हजी तुका मोगार समर्पिता. गे बापा आमच्यो काणिको मुंडो आनी वायट तुका भोगतोसो. गे बापा आमच्यो काणिको मुंडो आनी वायट तुका अर्पोवच्यो.
म्हज्या मोगाल भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मैमीक आमच्या नखे सभेच्या देवा सरस्पर मानून घे. सर्वेस्परा, जितले फावटी आमी हें बलयेचो उगडा धरून संभ्रम करता तितले फावटी आमच्या सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान भाव ते बरे वांटो घेवंक आमकां निर्मिमीन आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवीं. आमीन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधर आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशांची दया करून ताणें आमकां मायेतान जल्म घेतलो. कुर्साचे मरां सोसून आमकां मरणांतली सोडयली आनी मरणांतलो पुना जिवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवादुतां बराबर आनी सर्गीच्या सदाळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. होवी 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. हो सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराची नावी येता ताका जय. हो सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपलेच कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें येरागन. पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करान. Bavart sogun purgatoria. सुमया जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा. सुमया जेजू आमी अत्रेखा. बापा, जेजूच्या मन्ना स्वानीपणा जीवन मनस आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविता सोंड आनी सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरये देवाचे माये सांगता बगेवन झुजे ते सोपती बगेवन दम दोता सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांतोना बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दे. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुमयान बापाक उलो मारूंक देवाचे राज बांदून हाडून वावरूंक आमकां आपोवणें दिलां. आमी हर एकलीं देवाचे सेवक जावन देवाच्या राजाचे वावर हाडी जावन आसा. तर एकवटीत देवाचे राज बांदून हाडून वावरूंक कृपा मागून सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे चुकलेल्या शिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त गाय आमकां दे. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजो क्रिस्ताचे येणे बरो शानत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुनी सर पातकांतली सुटय आनी सर आखादांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिड्यांतलें आनी सर तरेच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक येतो वाटाय. की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजो क्रिस्ता तुज्या दमदता मळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दिसका आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. सुमयेची शांती एकामेकांक वांचून घेवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयला आमी सुभागी. सोमया थंय म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सेवंक खात्रीका येण्या तुझ्या राखून रावता. स्वागत तुका हांव दिता जिवीत मोजे समर्पिता. सोमया तुका सेवंक खात्रीका येण्या तुझ्या हांव दारो
जाता स्वागत तुका आवाजिता जीवित मोजे समर्पिता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एका सर्गीच्या आवड्यान दोशी केल्याय, तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. भुरग्यांच्या वर्सा भुरग्यां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां वो देय घेवन भुरग्यांचे वरास आचरण करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या मोगाचो आनी कृपेचो शिव सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू बरी तुका मानवलीं जावं, आपल्या आवय बापाय विधेय जावंक, मान दिवंक आनी तांकां दुखयनाशें चलोवंक कृपा लाभय. प्रायतेगीत वाडटना शेगुणांनी फुलोवंक पवित्र आत्मेच्या देण्यांनी आनी फळांनी तांकां बर. आत्मीक संगतींनी तांकां सुडसुडीत कर. शिकपांत बुदवण कर. बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक सांपडनाशें तांकां सांबाळून धर. सरको बेसविसून काडून आनी धैर्यान मुखार सरो तांकां कृपा दी. बापा, हरी एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूंक आनी तांचे थंय आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेच्या शिकवणा प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तांकां जाणवाय दी. बापा, भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाड दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे. तांचे सवे तूं राव आनी तांकां सांगात दी. तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमीन. पात्रून सांसुता देवा, आमचे पासो तूं विनाती कर. 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 सांजूदता देवाक मागणे. या संवसारी जेसो सैरो आनी धर्मज जावन आसलेल्या बगेवन जोता देवा, या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवणदारा सोमवाळ मोगतून जाणा जाल्लोय, ताचे सोडवणीची सुवार्थ तुवें बस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशागोळ्याच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीचे कश्टासनेनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तुवें केरेती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. एक घडी भर दोळे धांपिया. ह्या पवित्र थळार आमी आसा. सांजूदता देवाच्या ह्या रेलिके समकर आमी सरपडल्या. आमची काळजां मनां सांजूदता देवा मारिपा सर्गींच्या आमच्या सुमयाते आमी उबारया. आनी ह्या घडी आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. गांवांत परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर, आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर, युवा जनां खातीर, मालगडी प्रायवंतां आनी विशेश तरान पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. आस्पत्रेंत आमची बहीण लोना तिचे खातीर, घरांनी आसच्या सक्कड पिडेस्तां खातीर आमची बहीण सेलीन तिचे खातीर आनी इतर सक्कड पिडेस्तां खातीर एक घडीभर आमी मागया. सुमयाची सकत तांच्या कुडीन वाळोवन दी. भलायकी बरेपण सुमी तांकां दिवून दी म्हणून मागया. कोण आमचे लागीं मागोवंक सांगला, मागता म्हणून बसयला, तांचे खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र थळा घेवन त्या सक्कड भक्तीकां खातीर आमी मागया. हर एका दिसा म्हणल्या बरी जायतीं जाणां येतात हांगासर आमचे कडेन मागोवंक सांगता. आमी मागता तांकां भलायकी बरेपण वालचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जाण आज हांगासर एक ल्हान भुरगें आवय बापाय हाडून आयली. ह्या भुरग्याक तांच्या पोटाक खावच्या खातीर, ह्या भुरग्याक भलायकी बरेपण मेळचे खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र थळाच्या उदरगते खातीर बरेपणा खातीर जायतीं जाणां दान दितात. गांवांत परगांवांत आमची दानी आसात. ह्या सक्कड दानी खातीर, तांच्या बऱ्या मना खातीर, तांच्या कुटुंबा खातीर, बिझनेसाचे, तांच्या वावराच्या कृशीच्या देवाची बेसांव मागया.
तशेंच ह्या पवित्र ताळाच्या बऱ्यापणा खातीर जायतीं जाणां निरंतरी सेवा दिवन आसात, वावर करना आसात. एकणे आनी एका रितीन ह्या हर एका बऱ्या मनाच्या सेवा दितल्यांक खातीर आमी मागया. तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर धराळ मापान सांजूदतात देव तांचे खातीर मागोवन बेसांवान धाडून दी म्हणून आमी मागया. तशेंच मोगाचें नांव सांजूदतात देवाक समर्पण केल्या ह्या पवित्र ताळार जावच्या ह्या विशेष रितीरे खातीर आमी मागया. असले रिती जावचे कश्टांचे आनी प्रत्येक जाण बाप अगस्टीन वल्लोरान आमकां मेळचें आनी ह्या सुवाते घेवचे. आनी एक विशेश येता ते देखून बापू अगस्टीन वल्लोरान आनी ताच्या सगळ्या पंगडा खातीर आमी मागया. देवाचे उतार ह्या पवित्र थळार प्रभावीत तरान परगट जावच्या खातीर तांचे मारिफात आनी तशेंच हांगासर सभा लोकांनी येवन हे आत्मीक बरेपण जोडच्याक हे रितीर यशस्वी जावच्या खातीर ह्या रितीरेक कितें पुरो तें गरज आसा सांजूदतात देवाच्या मजतीन मेळच्या खातीर आमी मागया. बऱ्या मनाच्या मनशांची कुमोक लाभच्या खातीर विविध रितीने लाभच्या खातीर आमी मागया. आमची वैयक्तीक मागणी ते सवा आमची दूख बेजाराय सांजूदतात देव मारिपात सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून मागया. म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळोंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस जावंडे. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्यां बरोबर सिरींचे खेरीत देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे कोंटे म्हज्या काळजाचे कोटसान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माई पासे नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदसून सुदारसून वर. हांवें वडापातीने तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसो. सर्वेस्प देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांकोवन तो तुमकां माई पासान आनी काकुतीन वागो. दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमीन. देवाचो एकलो पोतू जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सऱ्या पर्यंत आमचे सांगत आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं. आमीन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे देहाचे सर वायट भस्मून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमीन. आनी सर्पद वेदा देव बाब आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर वत आनी तुमचे सवय सदा आसो. आमीन. उसरुयार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. क्रिस्ता संगी समकोया संसारा बोरी कोबार परगट्या सलोका. प्रीते शांती जियेव्या समाजान उतरण करणे साचतिव्या क्रिस्राया. भाव भयणी परी एकवटाम जावन जियेव्या एकवटाम जावन जियेव्या. आमच्या कुटुंबांत आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगट्या क्रिस्ताचे रास परगट्या. मोगान सेवेन स्वार्थाविने जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या. अनवारांनी समस्यांनी सौम्याचेर मात परवशा सौम्याचेर मात परवशा. क्रिस्तावगी फैलोया संसारान बरी खबर परगट्या क्रिलोकाम. शांती शांती दियेव्या समाजान उतरान करणे साक्षिव्या क्रिस्राया. मोगाळ पुत्रा सौमे आमकार मरी आशीर्वाद आमकां. सांजूदता देवा बघून कुर्साची कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.